नमस्कार. आयच्या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर अशे गेस्ट आसात आनी अशी मुलाखत जी ह्या इलेक्शन सिजनाची गोंयांतली सगळ्यांत म्हत्वाची अशें म्हणपाक शकतात. आमचे बरोबर आसात गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. सर, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, तुमचे मुख्यमंत्री पदाचे बाबतींत खुबश्यो युनीक गजाली आसात. म्हाका दिसता भाऊसाहेब बांदोडकर आनी मनोहर पर्रीकार हांचे उपरांत डायरेक्ट मुख्यमंत्री जावपी तुमी, त्याच बरोबर सभापती डायरेक्ट मुख्यमंत्री जावपी तुमी, त्याच बरोबर मुख्यमंत्री जातकीर कोड ऑफ कंडक्टा भितर डायरेक्ट इलेक्शन प्रचारा भितर तांकां काम करचें पडलां अशें मुख्यमंत्री तुमी. सो दीज आर क्वायट युनीक कायंड ऑफ सिनारियोज. जाले सेटल काय सामके जे स्वेरिंग इन जातकीर तलवार घेवन भायर सरिल्ली ती तलवार सद्या चालूच आसा? स्वेरिंग इन जाल्या उपरांत म्हणटा तशें दुसरे दिसाच्यान प्रचाराच्या कामाक लागला ते अजुनूय बी म्हणजे त्याच प्रचाराच्याच कामात आसा. म्हाका दिसता 19 तारखे उपरांतूच ह्या गोश्टीक ब्रेक मेळटलो, तो पर्यंत हें चालूच उरपाचें. एक गजाल म्हळ्यार यू आर फिलींग बीग शूज आनी ते बी मनोहर पर्रीकरांचे. तातूंत तर पार्टी कडच्यानूय अपेक्षा आसतल्यो, कार्यकर्त्यां कडच्यानूय अपेक्षा आसतल्यो, अलायन्स पार्टनरा कडच्यानूय अपेक्षा आसतल्यो आनी ओवरऑल जनतेची डेफिनेटली अपेक्षा आसतल्यो. कशी पळयतात ह्या जबाबदारी कडेन? आनी आतां म्हणटू सुरवात तुमी म्हणटा तशी सारकी एकामेकांचे शब्दांच्या फैरी झाडत जाला. मुख्यमंत्री जातकीर जनरली मनशाचें एक इन्क्लिनेशन आसता की सगळ्यांत बरोबर घेवया. बट यू बिकेम चीफ मिनिस्टर इन अ सिच्युएशन जे मुख्यमंत्री जाले आनी नेक्स्ट डे सावन शब्दांच्या फैरी. हें जें रिकन्सिलिएशन जावपाक जाय वन्स दीस 19 तारीख, ताजे कडेन कशी पळयतात? तूं म्हणटा तशें आफ्टर मनोहर पर्रीकर ह्या खुर्चेर म्हाका बसपाची संदी मेळ्ळी, तशी ही व्हडली जबाबदारी. ह्या जबाबदारी कडेन पळयता आसतना मुळात हांव राजकारणांत काम करता आसतना सदोदीत अंत्योदय तत्वाचेर काम करीत आयलां, म्हणजे समाजांतल्या शेवटच्या मनशा खातीर काम करीत आयलां. आनी ताच्या खातीर जरी कितेंय जालें जाल्यार राजकारणांतलो उपयोग गोंयांतल्या सामान्य मनशाक जावचो ह्या ध्येयाचेर म्हजें काम आसतलें. फुडें ह्या ध्येयाचेर म्हजें प्रशासन चलतलें. आमी जस्ट म्हणजे स्वेरिंग इन जाल्या उपरांत बरोबर घेवन वचप, म्हणजे म्हाज्या बरोबर आसलेले को लायन्स पार्टनर गोवा फॉरवर्ड आसतलो किंवा इंडिपेंडंट MLA आसतले, हांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन वचून विश्वासांत घेवन वचून राज्याचें प्रशासन चलोवप आनी त्या सगळ्या लोकां खातीर चलोवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. एक आसा की यू आर नॉट ओन्ली इनहेरिटींग अ गव्हर्मेंट, यू आर इनहेरिटींग एन अलायन्स. आतां घडये तुमचे कडेन जर चॉयस आशिल्लो, तुमी घडये एक वेगळी तरेची कंपोजिशन बी तयार करता आशिल्ले सरकार करपा खातीर. बट अगेन अनादर युनीक थिंग, कितली युनीक परिस्थिती भितर हांव जितलो चड चिंतता तितली म्हाका ताचो युनिकनेस जाणवता. यू हॅव इनहेरिटेड एन अलायन्स ऑल्सो. कशी पळयतात ह्या अलायन्सा कडेन? इनहेरिटेड अलायन्स म्हणटा आसतना तुमी पळयल्या तरी एक अलायन्स आमच्यांतलो रोखडोच ड्रॉप जालो. हांवें चार्ज घेतलो आनी थोड्याच दिसांनी ह्या अलायन्सा कडेन पळयता. ही एक युनीक गजाल. तुमी एक उपमुख्यमंत्री नेमला आनी एक 48 वरां भितर ताका बदल्लो हे बी. बरोबर आसा. हांव जेन्ना राज्याच्या प्रशासना कडेन पळयता तेन्ना एक म्हणजे अलायन्स पार्टनर आसा तांचें सहकार्य त्याच पद्दतीन अपेक्षीत करता. आनी त्याच बरोबर सरकार करता आसतना जो फॉर्म्युला ठरयला त्या फॉर्म्युलाच्या हेजेर अलायन्स पार्टनरांनी बरोबर वचप हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. जर अलायन्स पार्टनर ते फॉलो करिना, म्हणजे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जसो गव्हर्मेंटांतलो त्याच पद्दतीत पार्टी म्हणून जे अलायन्स ठरला आसा तेंय बी ते जर ते ठरयना आसत जाल्यार काही गजाली जाता आनी त्यो रोखड्योच म्हाका दिसता आमकां 48 वरांनी. हाव डिफिकल्ट वॉज दॅट डिसिजन? कारण आमी एक सदांच MGPक तुमची नॅचरल एलाय म्हणून पळयतात. अशी परिस्थिती भितर तुमचे जे अननॅचरल एलाय आसात ते सगळे भितर आसात तुमचे बरोबर आनी चड प्रामाणीकपणान तुमचे बरोबर आसात. आनी जे नॅचरल एलाय आसात तांचेर तुमकां मुख्यमंत्री जातकीर रोखडीच कारवाय करची पडली. आमी जेन्ना पळयता की राज्याची डेवलपमेंट ही प्रायम आसपाक जाय. आपल्या खातीर स्टेट ही फर्स्ट, ताज्या उपरांत हांव, ताज्या उपरांत म्हाजी फॅमिली आसतली, म्हजें म्हणणें आसा. म्हणजे राष्ट्र प्रथम, ताज्या उपरांत बाकी सगळ्यो गजाली. म्हणजे पार्टी सुद्दां सेकेंड, राष्ट्र हें प्रथम आसा. बट काही जाण पळयता आसतना ना हांव पयलीं, म्हाजी फॅमिली मागीर आनी मागीर राज्य, हाका लागूनच जो प्रकार मदीं घडलो तो ताका लागून घडलेलो आसा.
अलायन्स काही जर आमकां काडून उडोवचे पडले आसत म्हणजे जरी म्हणटा गोवा फॉरवर्ड बा विजय सरदेसाय आसत जाल्यार त्यांनी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो ठरयला आनी तेच्या खातीर हे सरकार पुराय 3 वर्सांचो टर्म कंप्लीट करतलो उरलेलो हें हांवूय सांगता किंवा बाब विजय सरदेसायूय सांगता तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आसा हो फुडें व्हरपा खातीर गोंयच्या हिताच्या दृश्टीन गोंयकारांच्या हिताच्या दृश्टीन आसा आनी ताका लागून म्हाका दिसता जो अलायन्स पार्टनर आमच्या कडल्यान सायडीक सरलो ताका राज्य प्रथम दिसनासता आसतलें कदाचित आपली फॅमिली आनी हे ते पयलीं दिसतालें म्हणून पण तुमच्या अलायन्स पार्टनरा बरोबर तुमचे खूप लव हेट रिलेशनशीप आसा म्हळ्यार तांणी तुमचे विरुद्धूय वेंचणुको लडयल्यात तुमचे बरोबरूय लडयल्यात वेंचणुको लडोवनूय तुमी एकठांय आयिल्ले आसात हें कितें दिस इज अ टेम्पररी सेपरेशन ऑर दिस इज अ परमनंट डिवोर्स विथ MGP एक भारतीय जनता पक्षाचे आज नंबर 1 चे नेते गोंयांतले आनी मुख्यमंत्री म्हणून तुमी कितें पळयतात हें टेम्पररी सेपरेशन काय परमनंट डिवोर्स आताची सद्याची सिच्युएशन जर पळयत जाल्यार दीस इज क्वायट ऑबियस दीस इज अ परमनंट डिवोर्स म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी हाज्याय फुडें म्हणजे स्वबळाचेर सत्तेर येवपा खातीर सदोदीत खंयच्याय राजकीय पार्टीचें जें काम आसता त्याच पद्दतीन पार्टी जी आहा फुडें वयतली बट आतांची 3 वर्सां ही गोवा फॉरवर्डा बरोबर अलायन्स आसा ती 3 वर्साचें सरकार हें पुराय करप हें आमच्या दृश्टीन म्हत्वाचें आसा तांचो जो कन्सिस्टंट आनी प्रचारा भितर जो मुद्दो वापरलो तो म्हळ्यार फुडाफुडीचें राजकारण आतां एक गजाल तुमच्या पयलीं जाल्ली जंय काँग्रेसीचे 2 आमदार फुटून भितर आयले एक गजाल तुमी मुख्यमंत्री जातकीर जाली थंय मोगोची 2 जाण फुटून भितर आयले ह्या फुडाफुडीच्या राजकारणाक कारण हांव तुमकां चड विश्वासान प्रश्न विचारपाक शकता यू आर फ्रॉम एब्सोल्यूट BJP केडर आनी एक आरोप जातात की पक्ष डायल्यूट जाता तुमी कशें पळयता ह्या गजाली कडेन हांव अगेन अशें आय नो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट बट यू आर इनहेरिटींग मेनी थिंग्स बट कशें पळयता त्या गजाली कडेन राजकीय पक्ष सत्तेन आसप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी जर तो सत्तेन आसत जाल्यार पक्षय वाडूंक शकता अदरवायज इट इज नॉट पॉसिबल त्या खातीर खंयच्याय राजकीय पक्षा खातीर सत्ता टिकोवन दवरपा खातीर काही गजाली ज्यो आसा ह्यो करच्यो पडटा आनी त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता काही डिसिजन्स आमचे अध्यक्ष आसतले किंवा बाकीच्या लोकांनी त्या वेळार घेतले आसतले पण एक गजाल तुमी परत हांव तेच म्हणटा केडरांतले मनीस म्हणून हाजे काल्लीच्यान तुमी वाटचाल पळयतात तुमचो कल खंय आसतलो म्हळ्यार इम्पोर्टेड कॅन्डिडेटा कडेन आसतलो काय कांय जाग्यांचेर एक फावटी पराभव जाल्यार कोता येता पण केडरांतल्याच मनशाक ग्रूम करया ह्या वटेच्यान आसतलो हो विशय जो आसा हो शेवटी संघटनेचो विशय संघटनेत चीफ मिनिस्टर येस ऑफकोर्स बट त्या पद्दतीत कोणाचें काम कशें आसा कोण संघटनेचें काम जरी भायल्या पक्षांतल्यान भारतीय जनता पार्टीन आयलो ताज्या उपरांत तो पार्टीत कितलो मिक्सअप जाता समाजा खातीर कितलें काम करता आनी संघटनेचें कितलें काम करता हेजेर ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ह्यो डिपेंड तुमी कितें म्हणटा कोणाच ग्रांटेड धरची न्ही ऑफकोर्स कोणीच ग्रांटेड धरचेंच न्ही खरें म्हटल्यार पळोवंक वचत जाल्यार पॉलिटिशियन आसत आमदार आसत मंत्री आसत हांणी आपल्या वोटरा कडेन किंवा आपल्या मतदारसंघात आनी राज्यांत सदोदीत संपर्कांत आसप आनी लोकांची कामां करीत रावप हें खूब म्हत्वाचें आसा इट इज नॉट सो वन्स इलेक्टेड इज फॉर एवर हें जावंक शकना आनी ताका लागून राजकीय पक्षाक आपली सत्ता टिकोवन दवरतले आसत जाल्यार परत आमदार निवडून हाडप हें अत्यंत गरजेचें आसता एक हें आसा की सुभाष वेलिंगकर बाबूय आतां ह्याच मुद्द्या वयल्यान टिका करतात की भारतीय जनता पक्षाचे केडर आनी मुल्ल्यां ह्या दोनूय गजालींचें अवमुल्यन जालां आनी त्यो खूब डायल्यूट जाल्यात म्हणून हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू इट म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपल्या मुल्ल्यां कडेन पयलीं लक्ष दिवपाची गरज आसा भारतीय जनता पार्टी कडेन दिवच्या पेक्षा ते जे स्वता हांव तांचेर टिकाय करिना म्हाका अधिकारूय ना तेंचेर टिका करपाचें बट ज्या पद्दतीत ते उलयता त्या खातीर तेंच्यांनी स्वताचें मुल्यांकन करपाची अत्यंत गरज आसा भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर्स टॉप पासून स्टेटीन पर्यंत सगळे आपलो कॅडर आनी आपलें मुल्यांकन सांबाळपा खातीर समर्थ आसात तुमी वेलिंगकार सरांच्या अशे संघाचे जेन्ना ते संघचालक आशिल्ले तातूंत भितर तयार जाले आज तांचे विरुद्ध उबी जेन्ना ते तुमचे विरुद्ध उबी टाकल्यात आनी तुमकां आज तांचेर टिका करची पडटा सगळो परतावो करचो पडटा कितलें दुख्ख जाता काय दुख्खाचो काळ सोंपलो तुमी जर इतिहास पळयत जाल्यार म्हाका दिसता महाभारत पळयत किंवा महाभारताची याद करीत जाल्यार महाभारतांतलें युध्द खबर आसा हांगासर आपल्या
स्वताच्या फॅमिलीच्या विरोधातूय लढाई केल्ल्यो आसा, स्वताच्या गुरूच्या विरोधातूय लढाई केल्ली, अश्यो सगळ्यो बाबतींतल्यो लढाई ह्या भारत वर्षात सगळी कडेन जाल्ल्यो आसा. पण महाभारताचेच एग्जाम्पल घेतलं जाल्यार वेलिंगकार सर कोण आनी तुमी कोण? ते तुवें ठरोवपाचें अशें म्हाका दिसता. हांव कोण म्हणना, हांव खूब बारीक मनीस. हांव आजुनूय म्हणटा की हांव पयलीं भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आनी ताज्या उपरांत हांव मुख्यमंत्री. ताज्या खातीर हांव खूब व्हडलो मनीस असो म्हणचो ना. भारतीय जनता पार्टीन संदी दिली, म्हाज्या सहकार्यांनी सगळे आमदार जे आसा तांच्यांनी सगळ्यांनी सपोर्ट केलो, म्हणून हांव इतक्या बेगीन कदाचित भाईंच्या आशिर्वादान ह्या पदाचेर पावपाक शकलो. कितली दुख्ख जाता वेलिंगकार सराक ती अशी टिका करतना पळयतना? म्हाका दिसता ज्या मनशान ह्या समाजाचोय विचार करपाक जाय, आपूण कितें आनी आपूण कशा पद्दतीत लोकांचेर टिका करता त्या खातीर स्वता विचार करप हेजी अत्यंत गरज आसा. दुसरो जो आतां पणजेच्या इलेक्शनाचो मुद्दो आहा थंय सगळ्यांत व्हडली टिका ती म्हळ्यार बाबूश मोन्सेराताचेर टिका करपाचो किंवा ताका कितें कितें म्हणपाचो. भारतीय जनता पक्षाक अधिकार आसा काय कितें? कारण तुमच्या सरकारान एक ग्रेटर पणजी PDA तयार केली, ताजे खातीर तयार केली आनी मागीर ताका ताजो अध्यक्षूय केलो. आज जेन्ना तुमी बाबुशाची कॅरेक्टर वयर काडटात तेन्ना दीस इज आयरनी सारकी. हांवें अशें राजकारणां भितर पळयलें ना की तुमी ताजें कॅरेक्टर वयर काडटा जाल्यार काँग्रेस सांगता तुमी हें केल्लें तें याद दवरात, तुमचे लिडर मागीर परत सांगता ताणें तुमकां मारिल्लो तो याद दवरात. हे विचित्र परिस्थिती जाल्या. हाऊ डू यू रिस्पॉन्ड टू दीस की फाटली 1-2 वर्सां भितर फॉर वॉट एवर रिजन्स? प्रमोद, म्हाका दिसता तुकाय खबर आसा, राजकारणांत जो फुडें उबो रावता तो शत्रू. ताका जर तूं मारिना जाल्यार तो तुका मारतलो. ताज्या खातीर ताका मारप हें अत्यंत गरजेचें आसा, ती काळाची गरज आसा. त्या प्रमाणे कदाचित म्हणजे हांव अशें म्हणना की ग्रेटर पणजे तेन्ना तो कदाचित गोवा फॉरवर्डान आशिल्लो. ती तेन्नाच्या सरकाराची कंपल्शन्स आसत ताका ग्रेटर पणजेचो हें करप. बट आतांच्या घडीक म्हाका दिसता आमी तेजेर टिका करपाची खंयचेच बाबतींत खंयचोच विशय जो आसा हो लोकांक कळप. कारण लोकांक खूब बेगीन लोक विसरता. म्हणजे ताज्यो ज्यो केसीस आशिल्ल्यो खरें तेणी एफिडेवीट दिवपाक जाय आसलें काँग्रेस पार्टीन. इलेक्शन कमिशनानूय बी कित्याक ताका पयलीं इंटिमेट करूंक ना म्हाका खबर नाशिल्लें. बट आमच्या पार्टीत तो इशू रेज केल्या उपरांत पयलींच्या 2 पेपरांनी हे तेजेर रेज केला गेला. म्हणजे नवप्रभारांत तेजे आयजूय बी परत आसा तशें तेजेर वेगवेगळ्यो केसीस, तरी 2च केसी मेन्शन केल्या. हांव म्हणटा तेजेर 14 काय 15 कितें तरी केसीस आसा, सगळ्यो रजिस्टर्ड केसीस आसा. त्या खातीर त्यो लोकांक कळप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी ताका लागून आमच्या पार्टीच्या फोरमाचेर पार्टीचे आमचे सगळे लिडर्स वेगवेगळ्या विशयाचेर तेंच्यो वेगवेगळ्यो आमी तेजेर आरोप करण्यापेक्षा लोकांक अवेर करप, लोकांक सांगप की तुमच्या जो काँग्रेस पार्टीन कॅन्डिडेट दिला तो ह्या पद्दतीचो आसा, हें आमचें कर्तव्य आसा आनी तें आमी करता. तुमी मुख्यमंत्री जर आशिल्ले जाल्यार ग्रेटर पणजी PDA तयार करून ताका अध्यक्ष करता आशिल्ले? कदाचित नासतूय बी, हांव अशें म्हणटलो. यू वुडंट हॅव कॉम्प्रोमायज? नो, नॉट एट ऑल. बिकॉज इट इज बॅड फॉर द पार्टी इन द लॉंग रन. ऑफकोर्स हांवें तुका म्हटलें म्हणजे तेन्नाच्या सिच्युएशन पळोवन पार्टीन घेतलेलो निर्णय आसतलो. कदाचित त्या खातीर हांव आसलो हांव वेगळोय निर्णय घेवंक शकतालो आसतो. तुमी सभापती आशिल्ले, सो सभापतीक एक अशी न्यूट्रल भुमिका घेवची पडटा आनी आज तुमी परत मुख्यमंत्री जाल्यात. इट्स अ स्टेप हायर, बट तितली न्यूट्रलिटीची गरज ना. यू कॅन थिंक अबाउट युअर पार्टी, यू कॅन थिंक अबाउट युअर केडर. आज जेन्ना पळयतात, कारण तुमकां तुमची अपॉयंटमेंटांतल्यान एक गजाल जाल्या ती म्हळ्यार खंय तरी केडर धादोशी जाला. जे केडर इवन हांव स्वता फाटलीं 2 वर्सां पळयतालो की डिमोरलायज जाल्लें बिकॉज ऑफ ऑल कायंड्स ऑफ परम्युटेशन्स एंड कॉम्बिनेशन्स. तें जालां. बट इट्स ऑल्सो व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग की हार्डकोर भारतीय जनता पक्षाच्या केडरांतल्यान आज जे आयल्यात ते तुमी एकटेच तुमच्या कॅबिनेटा भितर आसात. कितली खेदजनक गजाली आनी ती बदलपा खातीर कितें करतले? कॅबिनेटाच्या भितर आशिल्लो तसो हार्डकोर BJP पैकी हांव एकटोच आसा. बरोबर आहा तुजें. आनी एक कार्यकर्त्या मदें उत्साह आसा हांव मुख्यमंत्री जालो म्हणून किंवा पार्टीन म्हाका मुख्यमंत्री केलो म्हणून. पूर्ण म्हणजे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत, हांव फक्त म्हाज्या मतदारसंघा पुरतें म्हणना तर सगळी कडेन जो भारतीय जनता पार्टीचें बेजीक काम करीत आयिल्लो आसा ताका एक दिसता की बाबा हय मुख्यमंत्री म्हाका डायरेक्ट एप्रोचेबल आसतलो, म्हाका वळखता, हांव डायरेक्ट फोन करूं शकता आनी त्या उत्साहान सगळे जाण काम करता. बट इन लॉंग रन म्हजें म्हणणें आसा की पार्टींतल्यानूच कॅडरांतले कार्यकर्ते हे तयार जावपाक जाय आनी आसा तांकां कन्सिडर्ड करूनय बी आसा तांच्यांनी त्याच पद्दतीत म्हणजे ॲट प्रेझेंटूय आमच्या कडेन भायल्या पक्षांतल्यान आमदार येयले आसतले तेय संघटनेचें काम बऱ्या रितीन करपाक लागल्या.
तांकांय पार्टी बरोबर घेवन वयता आसतना आपली कॅबिनेटा भितर आपल्या बरोबर तयार जाल्ल्या केडरांतले मनीस नात हाजो कितलो खेद जाता. ऑफकोर्स ते थोडोसो जरी दुख्ख हें उरतलेंच म्हणजे भारतीय जनता पार्टींतल्या कॅडरात ते नासत बट आमी जेंकां पार्टीन घेतले शेवटी पार्टीची तत्वां तांकां पटल्या उपरांतूच ते पार्टीत प्रवेश केला आसतलो त्या खातीर तांकां घेवन फुडें वयता आसतना सरकाराचें काम किंवा पार्टीचें काम हें वेवस्थीत रित्या करप हें तांकांय पटोवन दिवप की तें कितलें गरजेचें आसा आनी हें घेवन फुडें वचप. एक तुमचो म्हत्वाचो अलायन्स पार्टनर म्हळ्यार गोवा फॉरवर्ड. आर यू सरप्रायज्ड कारण म्हाका याद आहा तुमी सभापती आसतना तुमी खूब प्रयत्न करताले की तुमी डिफेंडूय करताले जेन्ना तुमी आमदार आशिल्ले तेन्ना तांचे अगेन्स्ट डिफेंडूय करताले आनीक राजेंद्र आर्लेकर आसतनाय तांची टिका जाताली मागीर अनंत शेट आसतना मातशी ती टिका कमी जाली तूं बस म्हणटा ती टिका आनी जेन्ना तुमी सभापती जाले तेन्ना हें तूं बस जातलें काय ना हाजेर बरोच हें खल चलतालो. म्हाका याद जाता तुमी आमदार आशिल्ले आनी विजय सरदेसाय विरोधा आशिल्ले तेन्ना बऱ्याच फावटी तुमची जुगलबंदी जाताली फ्लोर मॅनेजमेंटाच्या हातूंतल्यान आनीक आज जेन्ना तुमचे ते कॅबिनेट कॉलिगूच न्ही प्रॉबेबली द क्लोजेस्ट कॅबिनेट कॉलीग अजाप जाता राजकीय परिस्थितीचो. म्हाका दिसता प्रत्येक वेळेचे राजकीय सिच्युएशन्स ह्यो सगळ्यो गजाली शिकयत वयता. हांव जेन्ना आमदार आसतालो तेन्ना विजयाच्या बाबतींत जेन्ना फ्लोर मॅनेजमेंट करता आसतना उलयतालो किंवा उलोवपाची संदी म्हाका तेन्ना हांवें सोडूंक ना. म्हणजे फक्त फ्लोर मॅनेजमेंटच न्हय तर भायरूय बी जेन्ना उलोवपाक मेळ्ळा आयदर मिडियाच्या माध्यमांतल्यान किंवा बाकीच्या विशयाचेर म्हणजे निर्णयाय कडेन तेन्ना हांव खंयसरूच सोडूंक ना. दॅट टायम इट इज माय पार्टी डिसिजन किंवा स्टेटीच्या इंट्रस्टान किंवा मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाच्या बरोबर हांव सदोदीत रावलां. बट हांव सभापती जाल्या उपरांत म्हजो रोल हो सभापतीचो आसतालो न्यूट्रल आसतालो. जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता कोणाकूच खंयसरूच म्हणजे कमी वेळ दिलो किंवा कोणाक सरप्रायज केलो अशें ना तर सगळ्यांक उलोवपाची संदी ही योग्य वेळी दिल्या. म्हणून त्या खातीर हांव तुका मुद्दाम सांगता म्हणजे ज्या पोस्टार ज्या भुमिकेंत हांव आसा त्या पोस्टाक न्याय दिवप. आर यू हॅपी दॅट तुमी सभापती जाले तेन्ना विजय रोहन विरोधात नाशिल्ले म्हणून. नॉट एट ऑल कंपेरेटिवली इजी नो नॉट एट ऑल. ते जरी आशिल्ले जाल्यार म्हाका दिसता व्हडलो प्रॉब्लेम जावन रिजनल नाशिल्लो नाय जाल्यार हांव सभापती आसतना रिजनल हेवटेनच्यान आशिल्लो जो तेंच्या बरोबरूच आसतालो एरवी ते वांगडाच आशिल्ले फक्त हेवटे मातशी संख्या कमी आशिल्ली आवाज करप्यांची इतकोच संबंध आशिल्लो. आज अजाप जाता विजय सरदेसायाची इतली स्ट्रॉंग लॉयल्टी पळोवन अजाप जाता. गोंयच्या राजकारणांत खंयचीच गोश्ट अजाप जावपाची म्हाका दिसना उरूंक ना. कारण ताच्या फुडल्या 5 वर्सांनी कितें गोंयकार कितें करून दीत हें कांय कोण डिसायड करूंक शकना. म्हणजे फुडलें गव्हर्मेंट कशा पद्दतीन जातलें हें कोणाचें सांगता ती गोंयच्या राजकारणांत तरी अजब जावपाचें अशें खंयची गजाल. हांवें जेन्ना 2 दिसां पयलीं विजय बाबाची इंटरव्यू घेतली हेड ऑनच केल्लें ताणें एक गजाल बरी सांगली की माय रिलेशनशीप वीथ द BJP इज अ वर्किंग रिलेशनशीप. ती लास्टींग रिलेशनशीप जातली काय ना हें तुमचेर आसा म्हण. तुमी कशें करून पळयता. टायम वील डिसायड. यू आर ऑल्सो किपींग इट ओपन. ऑफकोर्स इट इज अ टायम वील डिसायड. आमी जशें म्हणटा की आत्ताच्या घडीक सरकारे 3 वर्सां टिकोवप सरकारे 3 वर्सां फुडें व्हरून गोंय राज्याचें काम वेवस्थीत करता आसतना कदाचित वेवस्थीत जालें आसत जाल्यार तें रिलेशन टिकून उरतली आमी म्हणटा तशें. पण तुमी कशें पळयता बोथ वे म्हणजे ते ताज्याय कडल्यान येवपाक जाय त्या पद्दतीन जाल्यारूच तें फुडें वयतलें. रायट नाव तुमी जेन्ना पळयतात हो जो काळ विचित्र आसा 23 तारखे उपरांत कशी परम्युटेशन्स कॉम्बिनेशन्स जातली हें पयली गजाल म्हाका पळोवचें पडटलें. आर यू प्रिपेर्ड फॉर दॅट पोस्ट सिनारियो. फाल्यां समजा तुमी म्हणटा तशें आमी सगळीं सिटां जिखतले जाल्यार हो प्रश्नच येना. पण जर 50-50 जाली 2 सिटां ते जिखले 2 सिटां तुमी जिखले आर यू प्रिपेर्ड फॉर अ सिनारियो टू रिवर्क दोज कॉम्बिनेशन्स. ऑफकोर्स म्हाका दिसता जरी 50-50 जालें पण म्हाका खात्री आसा की जाल्ल्या इलेक्शना पैकी 3 सीट आमी जिखता. ते बरें ते पॉलिटिकल स्टेटमेंट जालें. पॉलिटिकल स्टेटमेंटूच असो न्ही. पणजेंतले सीट जो आसा हो 100% आमी जिखता. कारण पणजेंतल्या लोकांक खबर आसा काँग्रेसीचो उमेदवार जो जेन्ना तालिगांव रावला तेणी तालिगांवांत कितें केलां तेंय खबर आसा. सांताक्रूज जेन्ना रावलो आमदार जालो तेन्ना त्या 5 वर्सांक कितें केलें हेंय खबर आसा. त्या खातीर पणजेंतलो सीट परतूय आमी जिखता. आतां ते तुका सांगता की 4 सीट आमी जिखता. आनी जर जिखले जाल्यार तूं म्हणटा त्या गोश्टीचो विचार करपाची आमकां गरज ना. जर जालना जर जालना दिस वील बी युअर फर्स्ट पॉलिटिकल चॅलेंज. जरी जालना
येस ऑफकोर्स इट इज माय पॉलिटिकल चॅलेंज. बट 100% म्हणजे सरकाराक कसलोच धोका ना. सरकार जे आसा इट वील कंटिन्यू. परत स्टेटमेंट्स येतात की काँग्रेसीचे दोग जाण फुटून येवपाक शकतात बी म्हणून. आर यू कम्फर्टेबल विथ दॅट? एज अ चीफ मिनिस्टर इट मायट बी अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, बट बिकॉज यू आर द चीफ मिनिस्टर. हांव फाल्यां आनी कोणी चीफ मिनिस्टर आशिल्लो हो प्रश्न विचारनाशिल्लो. तुमी एका पक्षाच्या जडणघडणींतल्यान तयार जाल्ले लिडर. आर यू कम्फर्टेबल विथ दीस? म्हाका वैयक्तीक जर विचारशीत जाल्यार हांव म्हणटलो की आमकां आमच्या कॅडरांतले लोक वयर आयिल्ले म्हाका आवडटले. कॅडरांतलेच पक्षाचें काम करून आयिल्ले लोक परत एकदां म्हणजे आमदार जावप ही गोश्ट म्हाका आवडटली. आनी बट त्याच बरोबर स्टेबिलिटी ऑफ गव्हर्मेंट जर आयले आसत जाल्यार अशा पद्दतीची काही एडजस्टमेंट ही कंपल्शन म्हणून परत करची पडटा. एक गजाल सगळे जाण म्हणटा की मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना ताणें केन्नाच दिल्ली गोंयांत मेतेर जावपाक दिलें ना. आनी आतां तुमची दिल्लीची परिस्थिती अशी आहा की तांकां खूब कडेन मेतेर जावपाक आवडटा. तुमचो अप्रोच कितें आसतलो? मनोहरभाई पर्रीकर हे आमचे टॉलेस्ट लिडर आशिल्ले स्टेटींतले. आनी एक काळ असो आशिल्लो की दिल्लींतल्यान मनोहर पर्रीकर जे सांगता कदाचित तांच्या उतराक तितकी वेटेजूय आशिल्ली. बिकॉज खूब वर्सां पक्षाचें काम आनी खूब वर्सां राज्य तांच्यांनी डायरेक्टली हेड केल्ल्या कारणान. बट म्हाका दिसना तशी दिल्लींतले सगळे राज्यांतल्या नेतृत्वा शिवाय राज्यांतली कशी ढवळाढवळ तशी करिनात किंवा इंटरवियरन्स तितके नासता. सगळ्यांक कन्सिडर्ड केलें वता आनी ताज्या उपरांत निर्णय घेतलो वता. जाली जाल्यार तुमी सांगतले की बाबा ही तुमची शीम, हांगच्यान म्हजी शीम सुरू जाता. शेवटी कारण ही गोंयकाराच्या दृश्टींतल्यान हो खूब म्हत्वाचो प्रश्न एकाच कारणा खातीर, कारण दिल्ली सावन जेन्ना तुमचे लिडर गोंया कडेन पळयतात तांचो पर्स्पेक्टीव वेगळो आसता. मुख्यमंत्री म्हणून जेन्ना तुमी गोंया कडेन पळयतात तेन्ना तो पर्स्पेक्टीव प्रचंड बदलता. हांव मुद्दामून एक तुका क्लियरूय करता ही गजाल. राज्य शासन चलोवपाच्या दृश्टीत पार्टीचो इंटरफियरन्स कसलोच नासता ना. माननीय पंतप्रधान मोदीजी किंवा आमचे अमित शाह हांच्यांनी सांगलां की राज्य तुका चलोवपाक जाय, तुज्या कॅबिनेटाक बरोबर घेवन चलोवपाक जाय. त्या खातीर तितूर इंटरफियरन्स जावपाचो प्रश्नच येना. उरता उरलो पार्टीचो विशय. पार्टीच्या विशयान ऑफकोर्स आमी राष्ट्रीय पार्टी आसा, त्या खातीर राष्ट्रीय अध्यक्षाचें म्हणणें ऑलवेज कन्सिडर केलें वता. एक गजाल म्हाका मुद्दम विचारपा आहे की तुमी आतां सांखळेचे आमदार म्हणून आनी विश्वजीत राणे वाळपयचे आमदार म्हणून आमी हांव सुद्दां फाटलीं कितलींशींच वर्सां मोर दॅन अ डिकेड ह्यो आर्च रायवलरीच्यो काणयो आयकत आसा. आनी आज इन्सिडंटली ही इज अ ज्युनियर मिनिस्टर इन युअर कॅबिनेट. काळ खूब बदलता आनी वेगळी गजाली घडटात. तुमी आतां ह्या न्यू फावंड रिलेशनशिपा बद्दल आतां लव काय हेट म्हाका खबर ना, बट ह्या न्यू फावंड रिलेशनशिपा कडेन कशें पळयतात? ऑफकोर्स विश्वजीत राणे आतां भारतीय जनता पार्टीन आयिल्लो आसा. म्हणटा इज माय कॅबिनेट कलीग. ते म्हणटा काळ गोंय तुमी सांगलें तें खरें. गोंयच्या राजकारणां भितर अजाप जावपाचे आनी गजाली उरले नात. सो हाव डू यू लूक एट दीस रिलेशनशीप? विश्वजीत राणे हे आत्तां भारतीय जनता पार्टीत ऑलरेडी आसात. भारतीय जनता पार्टीचें काम करतात. म्हाजो कॅबिनेट कलीग आसा. इज वैयक्तीक पळयत जाल्यार म्हाजें आनी विश्वजीत राणेचें खंयसरूच कसलेंच वायटपण ना. पर्सनली ही इज माय फ्रेंड. वॉट एवर द डिसिजन पयलीं कितें आशिल्लें वीच इज द पॉलिटिकल डिफरन्सीस. तेन्ना तो काँग्रेसीन आशिल्लो, हांव भारतीय जनता पार्टीन आशिल्लो. हाज्याच खातीर डिफरन्सीस आशिल्ले कारण हांव म्हाजें पार्टीचें काम करतालो. आयदर ते सांखळेन आसत किंवा ते वाळपयन आसत. म्हणजे त्या खातीर डिफरन्सीस कितें आशिल्ले हे पार्टीच्या कामान आशिल्ले, वैयक्तीक लेवलाचेर नाशिल्ले. ऑटोमॅटिकली तो जेन्ना आर यू फ्रेंड्स ऑर आर यू कॉलिग्स? आर यू फ्रेंड्स ऑर आर यू कॉलिग्स? या ऑफकोर्स वी आर फ्रेंड्स. वी आर फ्रेंड ऑलवेज. अर्लियर ऑल्सो वी आर व्हेरी मच. म्हणजे जरी तो काँग्रेसीन आशिल्लो म्हज्यान तेजे उलोवपूय आसतालें, बट पॉलिटिकल डिफरन्सीस येताले तेन्ना ते डिफरन्सीस आसताले. वी आर व्हेरी मच क्लोज फ्रेंड्स. एक मुख्यमंत्री म्हणून म्हत्वाची गजाल आसा ती म्हळ्यार मायनॉरिटी आउटरीच, जी मनोहर पर्रीकारान बऱ्याच प्रमाणा भितर केल्ली आनी 2012 भितर हें सोशल इंजिनियरींग सक्सेसफुली जाल्लें. आज जेन्ना पळयता आमी मायनॉरिटी खंय तरी तुमच्या पक्षा कडच्यान पयस वतना दिसता. घडये ताका लोकल फॅक्टर्स जबाबदार नासतले, नॅशनल फॅक्टर्स जबाबदार आसतले. एक मुख्यमंत्री म्हणून तुमचेर सामके सुरवातीकच आरोप जावपाक लागल्यात की RSSचो मुख्यमंत्री, RSSचो मुख्यमंत्री. हाव आर यू गोईंग टू डू दीस कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर? पयलो म्हणजे हांव RSSचो मुख्यमंत्री आनी हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री. RSS हाजी म्हजी बेज आसत किंवा हांव संघाचो स्वयंसेवक उरला आसा. हांव अजुनूय सांगता हय हांव संघाचो स्वयंसेवक. बट त्याच बरोबर हांव गोंयकार होय तितकोच विशय म्हत्वाचो. त्या खातीर हांव गोंयचो मुख्यमंत्री आसा. त्या खातीर म्हाज्या कडल्यान म्हाका दिसना की
कोणाचेरूच केन्नाच अन्याय जावचो ना, खंयसरूच म्हाज्या बाबतींत जे डिफरन्सीस आसा हे जावचे ना. मुळात पार्टीचो सिद्धांत सबका साथ सबका विकास ह्या विचारधारेचेर चलपी आमची पार्टी आसा. खंयच मायनॉरिटी कम्युनिटी आसत ते हेजेर केन्नाच म्हाका दिसना की पूर्ण 5 वर्साच्या कार्यकाळात अन्याय जावंक ना. गोंयांत तर नाच ना. म्हणजे मनोहरभाईंची खूप क्लोज कॉन्फिडन्स रिलेशन. बिल्डिंग मेजर्स कितें स्पेशल करतले? ऑफकोर्स हें कृतींतल्यान दिसपाचें काम. हें हांवें सांगण्यापेक्षा म्हणजे म्हाजो जो टेन्युअर जो जातलो त्या कृतींतल्यान दिसपाचें टायम. आनी तुवें जें म्हटलें की तुजी रिलेशन्स कशी आसा, कदाचित म्हणजे येता त्या इलेक्शनाचो रिजल्ट हें दाखयतले की हाव माय रिलेशन इज वीथ देम हें त्या इलेक्शनाच्या रिजल्ट. मुद्दाम विचारता कारण आमी ज्या जाग्यार बसल्यात त्या वास्तूक खूब व्हडलो इतिहास आसा. सो मनोहर पर्रीकर वॉज व्हेरी कम्फर्टेबल टू जस्ट वॉक आउट ऑफ दीस वास्तू एंड जस्ट गो टू द आर्चबिशप पॅलेस एंड मीट आर्चबिशप. आर यू इक्वली कम्फर्टेबल? ऑफकोर्स हांवूय मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ऑलरेडी आर्च बिशपाक ऑलरेडी मेळोन आयला. हांव ताज्याय पयलीं जेन्ना जेन्ना सभापती आसतना तांचें इन्विटेशन आसतालें तेन्नाय तांच्या फंक्शनाक. लास्ट म्हाका सांगात मायनिंगाचो प्रश्न. आनी तुमी मुख्यमंत्री म्हणटगीर प्रत्येकाची अपेक्षाय आसा कारण तुमकां विशय कोणें समजावन सांगपाची गरज ना. तुमकां आशा आसा तुमच्या कारकिर्दी भितर तुमी हो प्रश्न सोडोवपाक शकतले? एटलिस्ट फुडलीं 3 वर्सांचेच उलोवया. 100% म्हाका खात्री आसा की हो विशय जो आसा हो निश्चितच हांव पूर्णता सोडूंक शकतलो. कारण ज्या पद्दतीन हांवें मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत ह्या विशयाचेर जे जे एक्सपर्ट्स आसतले तांच्या कडल्यान हो विशय सुरू केला. म्हाका खात्री आसा की हो विशय जो आसा हो नक्की सुट्टलो. कितें उपाय पळयता तुमी हाजे कडेन? हांव जो उपाय पळयता आसतना तुका हांव सगळे उपाय आत्तां सांगूं शकना. बट हेजेर जेका आमी म्हणटा की न्यायीक प्रक्रियेंत हो विशय सोडोवपाची हाजी अत्यंत गरज आसा. आमी जर म्हटलें की आमी डायरेक्टली करूं शकता, इट इज नॉट पॉसिबल. वी वॉन्ट टू गो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट गायडलायन. तुमी म्हणटात त्या कक्षेत रावनच प्रश्न सोडोवपा खातीर तुमचे कडेन फॉर्म्युलास आसात. ऑफकोर्स आसा फॉर्म्युलाज आनी त्या खातीर आमी सगळो एकदम सोडोवच्या पेक्षा म्हणजे जें जें सुटूं शकता तें पयलीं सोडप हें अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणजे जशें आतां हांवें म्हटलें की ऑप्शन जाल्ल्या त्या ट्रान्सपोर्टेशन दिवप, बाकीच्या हेजेर हेजो विचार करप आनी त्या प्रमाणे ज्यो सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन 88 लिजीस आसा त्यो न करता बाकीचे लिजीस आसतल्यो ताजेर विचार करप. ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा त्यो ऑलरेडी सुरू जाल्यो. सुरू जाल्या. प्लेजर टॉकिंग टू यू.